अमरनाथ पणजेकर आयज खूब दुख्खाची गजाल गोंयचो भंडारी समाजाचो आनी गोंयचो लिडर आयज आमच्या मदीं ना जाला। फाटल्याच आयतारा भंडारी समाजाचो रुद्रेश्वर देवस्थानान एक भव्य सत्कार सोहळो जालो आनी संकल्पना तेंचीच आसली सगळ्यांक एकठांय करपाची। आनी आयज आमकां अजाप दिसता की आयतारा दीस तो सगळ्या आमच्या भंडारी समाज बांधवा बरोबर रावला आनी अजापाची गोष्ट जो लिडर आमचो 3.5 वरांचेर हॉलान पावल्लो तो 8 जायसर हॉलान बसून रावलो सगळो कार्यक्रम सोंपासर। आनी तो जेन्ना बसता तेन्ना सगळ्या बांधवांक एक प्रेरणा मेळटा, एक चेतना मेळटा, फुडें कितें करपाचें तांकां धाडस मेळटा। तेंच्यांनी जे भाशण केल्लें ते सामकें ल्हान भाशण आसलें पूण ल्हानशा भाशणान तेंच्यांनी एक उलो मारलेलो सगळ्या समाज बांधवांक की तुमी सगळे एक जायात, एकठांय रावन समाजाचें काम करा। सो ते सदांच लोकां खातीर झटले, फक्त आपणाच्या समाजा खातीर न्हू पण इतर समाजाचे लोक जे आसा तेंचे सगळ्यांचे कैवारी एक सगळ्यांचे आदर्श तेंच्यांनी दाखोवन दिले की कसो एक सामान्य मनीस एक उच्च पदार पावोंक शकता। जिद्द जाय, कापासा जाय आनी सगळ्यांक एकठांय हाडपाची तेच्या मदीं एक क्षमता आसपाक जाय। ही क्षमता आयज आमच्या मदीं ना जाल्ली आसा। रवी नायकान जे काम सुरू केलां, जे आयज चालू आसा ते दर गोंयकारांचें आयज कर्तव्य जावन आसा की तेंचें काम सुरू केल्लें समाजा खातीर जे काम सुरू केलां तें काम मुखार व्हरपाचें काम आयच्या गोंयच्या सगळ्या समाज बांधवांचें आसा आनी खास करून भंडारी समाजाचें काम आसा। तेंच्यांनी जे काम सुरू केलां तें काम आमी मुखार व्हरपाक जाय। तेंच्यांनी जो वावर केला जावं तो सोशल फिल्डान, जावं तो एड्युकेशनान, जावं तो राजकारण तांकां फक्त खुर्चेर बसपा खातीर नासलें तर राजकारणाच्या माध्यमांतल्यान तेंच्यांनी शिक्षण कशें, शिक्षणांतून भुरगो कसो मुखार वचूंक शकता, समाज वावरांतल्यान आमी समाजाची कशी सेवा करूंक शकता आनी आपल्या वावरांतल्यान आमी लोकांक कशें आकृश्ट करूंक शकता हें तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा। ह्या खिणाक आमी सगळे भंडारी समाज आनी सगळे गोंयकारांच्या वतीन तेंच्या आत्म्याक शांती लाभो अशी देवा कडेन प्रार्थना करता। आनी त्याच बरोबर तेंचे रितेश आनी रॉय हांकां इतली शक्त दिवची की तेंचो इतलो उपाट जो वावर गोंयभर आसा तो वावर मुखार व्हरपाक तेंकां देवान धाडस दिवचें। आमी सदांच तेंच्या परिवारा बरोबर आसतले, सगळे गोंयकार तेंच्या बरोबर आसतले। तेंच्यांनी जो बरो वावर केला तो वावर आमी सगळे मुखार व्हरया आनी हीच तेंकां खरी श्रद्धांजली आसतली। देव बरें जावं। आयज आमचो रवी पात्रांव हो संवसारांचो ना जाला तेन्ना एक पोकळी निर्माण जाली एक समाजान, भंडारी समाजान। म्हणजे एक अशें जाला की एक आमचो बरो एक नेतो आनी जो समाजा खातीर जे बरें योगदान तेजें आहा आनी खूब तेणी समाजाक सामावून घेतला। तेन्ना तो 1984 जेन्ना निवडून येयलो तेन्ना पर्यंत ते आज पर्यंत तेजें जे कार्य समाजा खातीर आनी तशेंच इतर समाजा खातीरूय तेजें खूब कार्य आहा। शिक्षण क्षेत्रान म्हणटू मागीर ओबीसी आमकां ओबीसी मेळपाक लागून तेजें बरें कार्य आहा। ओबीसीकूय तेणी आमकां बरो सपोर्ट केलो। तेन्ना अश्यो जायत्यो विविध गोश्टी आहा मुणकारांक लागून तो झगडलो। म्हणजे पात्रांवाचें जें योगदान आहा जें समाजा खातीर आनी बहुजन समाजा खातीर चड करून तेणी काम केलें हें आमी विसरणे सारकें ना आनी सदां तेजो आमचेर समाजाचेर उपकार हो आसतलो। आनी तशेंच तेजी फॅमिलीक आमचो सदांच भंडारी समाजाचो तेंको आसतलो आनी आमी तेज्या फॅमिलीचे फाटल्यान आसतले। तशेंच आतां आमचो रितेश हांगा राजकारणान आहा तेन्ना हांव आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागता सबंद गोंयच्या भंडारी समाजाचे वतीन रितेश नायकाक तेंच्यांनी एक मंत्रिमंडळान इमिजिएटली एक स्थान दिवचें आनी 6 म्हयन्या भितर ताका इलेक्शनाक निवडून हाडपाचें काम BJP करतले आनी तेच्या बरोबर आमी आसतले। तेन्ना जेणे करून ही समाजाची धुरा तेजे नवी म्हणजे दुसरी पिढी म्हणजे पात्रांवाच्या फाटल्यान ते दोग जाण रितेश आनी जो रॉय आहा हे समाजाक फुडें घेवन वयतले आनी बहुजन समाजाक तशें इतर समाजाकूय ते सांबाळटले अशें म्हणून हांव मागता आनी तेंच्या आत्म्यांक शांती मेळची अशें आनी तेंच्या फॅमिलीचे बरोबर आमी सदांच भंडारी समाज उबे आसतले फाटल्यान। आमी भंडारी समाजाक पात्रांवाच्या जी उणीव आसा आमकां ती भरून येवपा सारकी ना। ताणें केल्लें कार्य जें आसा गोंयभर
ते कोणीच विसरूं शकना. अशा तरेचो लिडर आमच्या समाजा मदीं जावप हेंय अत्यंत दुर्मीळ अशें म्हाका दिसता. तरी सुद्दां आमच्या समाजान सगळ्या लोकांनी एकठांय येवन आमच्या समाजाचें कार्य जें आसा तें मुखार व्हरूंक जाय. हय, आनीक आमी ताका श्रद्धांजली व्यक्त करतात आनी ताच्या आत्म्याक शांती मेळूं इतलें म्हाका. गोमंतक भंडारी समाजा तर्फे आमी आयज आमचे सामके एक मोठे एक नेतो आमचो समाजाचो. म्हणजे कितें जालें की सदांच आमी हांगा येवपी हे जी स्थळां आहा पळय ह्या स्थळान आमी कितल्योश्योच बैठक्यो घेतल्यो. आयज आमच्या मदीं तो ना, त्याच्यामुळे आमी समाजा तर्फे श्रद्धांजली अर्पीत करता. आनी जी उणीव आसा ही समाजान फुडें आमी सगळ्यांनी एकठांय रावपाक जाय. आनी फुडलें आमी जें आमचें कितें फुडें आमी कितें चिंतलां बरें काम करपाचें, हें रुद्रेश्वर देवस्थानचें आसूं किंवा समाजाचें आसूं, की सगळ्यांनी एकठांय रावन जर आमी केलें जाल्यार ताका खरी पात्रांवाक श्रद्धांजली दिली अशी जातली. आनी आयच्या ह्या दुखद प्रसंगी पयर येदो व्हडलो आमचो मेळावो जालो रुद्रेश्वराचो, थंय तो 3 ते रातचे 9 पर्यंत आसलो. आमी चिंतूकूच नासलें की पात्रांव आमकां असो सोडून वयतलो म्हणून. पूण आयज आमी सगळ्यांच्या वतीन गोमंतक भंडारी समाजाच्या वतीन आमी श्रद्धांजली अर्पीत करता आनी देवा कडेन मागता की तेंच्या कुटुंबियांक सगळ्यांक बरी हे दिवची आनी आमी जे भंडारी समाज सगळो आसा तांकांय बरी बुद्ध दिवन फुडें बरी वाटचाल करपाक कार्य करपाक आमची दिवचे.